मडगांव हांगसरल्या नव्या घडामोडीत कोरम नाशिल्ल्यान नगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका आयज फुडें धुकलची पडटली। ताका लागून प्रशासन आणि जपसालदारकेचेर गंभीर प्रश्न उबारला। पालकीच्या बागेन 2 माळ्याचे बांदकामाचेर चालू आशिल्ल्या वादान हे घडला। टिकाकारांनी तांच्या कायदेशीरतेचेर प्रश्नचिन्ह उबे केले असले तरी अध्यक्षान हे फक्त गणेश चतुर्थी पंडळाचे नूतनीकरण आसा अशें म्हटलां। अशा महत्वाच्या अर्थसंकल्प बसकेन नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीक लागून राजकीय तणाव वाढला। परिषदे भितर पारदर्शकता आणि निर्णय घेवपाविशीं हुस्को उबारला। ही फक्त प्रशासकीय चूक आसा काय मडगांव नगरपालिका परिषदेंत खोल फूट पडपाचे लक्षण आसा? जवळजवळ 5-6 काउन्सिलर रुलिंगाचे सांगता बरें ना, लता पेडणेकर बरें ना, सुगूण हॉस्पिटलान आसा, सदानंदी बरो ना, आनीक कोरम जालो ना। तो कोरम जायना म्हणून आमी आयची पोस्टपोन मिटींग पोस्टपोन करून फाल्यां 3 दवरता बजेटाक। सो मिनिमम 30 तेरे काउन्सिलर आसपा जाय कोरम जातलो जाल्यार। तो कोरम जावना, ताका लागून बजेटाची मिटींग आहा ती आयची कॅन्सल करून फाल्यां 3 दवरता। एग्री सगळ्यांक? ओके, थँक्यू। पीएमए इन्फॉर्मेशन केला, पीएमए सांगला मिटींग घेया। ओन्ली एजेंडा बजेटाचेर आसा, बजेटाच तुम्हाला घेना जाल्यार आमकां मुखार कांयच 1 रुपया पसून मोडपाक मेळपाना, पूण मोडपाक मेळना। सो बजेट जायना जाल्यार आतां बाकीचे कडेन कसं म्हाका खबर ना, पूण आमी ताका लागून पीएमए इन्फॉर्म केला। पीएमए ऑलरेडी टोल्ड अस टू टेक अस मिटींग ओन्ली बिकॉज ऑफ दैट। थँक्यू।